हांव करता तुका सेगीच्या बापा आमच्या रसनारा तुझ्या पवित्र ज्ञान आमकां तुंब सगळ्या कोणता मोनाक अज्ञान गायता आराधन स्तुती हांव करता तुका सगळीच्या बापा आमच्या रसनारा तुझ्या पवित्र ज्ञान आमकां तुंब सगळ्या काळजा मोनाक अज्ञान गायता Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. जीव दिवच्या अज्ञाची विसावून ये अंकर नास करू सुवाड सामये दैर दिवच्या अज्ञा बिरा पयस कर संतोषान गायता अज्ञा आमकां बर जीव दिवच्या अज्ञाची जावो ये अंकर नास कर सुवाड सामये दैर दिवच्या अज्ञा बिरा पयस कर संतोषान गायता कुर्बेन आमकां भर Alleluia, 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 Alleluia. सैमोनन वेशासा तुकसूं शिखय पदकांच्या ओडण्याचो उसो तांबय पदकांच्या ओळ ओच्यांच्यो जिबो आज आमचेर पाठय कोटे बांदपा सगळे आमचे तुटय सैमोनन वेशासा तुकसूं शिखय पदकांच्या ओडण्याचो उसो तांबय ओच्यांच्यो जिबो आज आमचेर पाठय कोटे बांदपा सगळे आमचे तुटय Alleluia, 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 Alleluia,
येसू जय जेजू आराधन तुका होगळा तुका स्तुती तुका नमन तुका जय तुका सम्या हालेलुया 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 हालेलुया. तुम्ही म्हजे एकवटून रावा आणि हांवें तुमचे थंय एकवटून रावता म्हणटा समी. जशें एक वाल फांट्या सांगाता रावता, फांटो वाली सांगाता रावल्या वेळार मात्र तो फळ दिवंक शकता, तशेंच हांव जेजू थंय आसल्या वेळार मात्र जेजूक चिटकोन रावल्या वेळार मात्र फळ दिवंक शकता म्हणटा सोमी. एक फांटो म्हाका वालीची गरज ना, हांव वाली तावन पयस रावता म्हूण रावलो तर खंडीत तो फांटो सुकता, कसलेंच फळ दिवंक तो शकना. तशेंच मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, आमी जेजू सांगता थोडो वेळ करसूंक, ताची स्तुती करूंक, ताका अर्गां दिवंक, ताचें उतर आयकूंक ह्या पवित्र देव तेंपलान सांगाता मेळ्ळें हांव. ह्या वेळार जेजू म्हाका आनी तुका तेंच म्हणटा, म्हजे थंय एकवटान रावा, तो वळू हांवें तुमचे थंय एकवटान रावतलो. सोमी म्हजे सांगाता आसल्या वेळार कसल्याच विघ्नाक आनवाराक हांवें भिवची गरज ना. तो म्हजे सांगाता आसल्या वेळार कसलेंच आनवार म्हजे वयर येवचें ना. तो म्हजे सांगाता आसल्या वेळार कसल्याच कश्टांक हांव सांपडचो ना. त्या सम्याक आमी अर्गां देवया, ताची आमी स्तुती करुया, ताका आमी अर्गां देवया आनी म्हणया हालेलुया 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 आराधने येशू महिमे येशू स्तुती हालेलुया 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 येशू आराधने येशू महिमे येशू praise the Lord hallelujah 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 യേശുവേ വന്ദന യേശുവേ ആരാധന യേശുവേ മഹിമ യേശുവേ സ്തുതി നാമന ഹല്ലേലൂയ 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 ജയ ജയ ഹോഗളാ തുകാ യേശുവേ സ്തുതി യേശുവേ വന്ദന ഹല്ലേലൂയ 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 സുമിയ ജീസസ് ജീസസ് ഹല്ലേലൂയ 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 സുമിയ ഹോഗളാ തുകാ महिमा येशुवे स्तोत्र येशुवे वंदन येशुवे आराधना येशुवे महिमा येशुवे स्तोत्र हालेलुया हालेलुया स्तुति होगला तुका महिमा तुका वंदन तुका मोली स्तुति येशुवे स्तुति हस्तिदान तुका वर्णिता येशुवे वंदन येशुवे आराधना हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया. गाऊया आम्ही गीत संतोष समयाची स्तुती पान संको 27 पेज नंबर 27. ಒಬ್ಬರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು
ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ. యేసయ్య యేసయ్య ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. యేసయ్య యేసయ్య ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ. जेजूची सबाय पडून मोगाच्या भावान आनी बहिणीनो, जेजून करची ती आज आपण पळयोनो. जायतो लोक जेजूची स्तुती करतलो, महिमा दितलो. असो एक देव फावो केल्ल्या सर्वेस्पराक तो अर्गां दितलो. कित्याक जेजू सगळेंचो मोग करतलो. सबाराची पिडाय ताणें गुण केल्ली, जायत्यांक ताणें जिवन केल्लें. मातणे बापाचो मोग सर्व लोकांक ताणें दाखयल्लो. देखूनच लोक ताची स्तुती गाता आनी म्हणटा, तुजे तसलो देव कोणूच ना. ಪಾಪದ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟು ಬದುಕಿಸಿದೆ ದೇವಾ. ಪಾಪದ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟು ಬದುಕಿಸಿದೆ ದೇವಾ. ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಶಾಶ್ವತ ಎಂದೆಂದು ದೇವಾ. ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಶಾಶ್ವತ ಎಂದೆಂದು ದೇವಾ. ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಾನು ಜೀವಿಸುವೆ ದೇವಾ. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಾನು ಜೀವಿಸುವೆ ದೇವಾ. యేసయ్య యేసయ్ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. యేసయ్య యేసయ్ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ. पातकाच्या काळो कोतावची येत असताना, पातकान पडून सांपडत असताना जेजू म्हजे थंय येता आनी म्हाका म्हणटा, आनी पाताक करिनाका. वैभगाच्या भावान आनी बहिणीनो, 38 वर्सां जावन त्या तळा लागीं पडल्या त्या व्यक्तीक जेजू गुण करता आनी म्हणटा, आनी मुखार पाताक करिनाका. तुजी परिस्थिती आणखी गंभीर जातली. वैभगाच्या भावान आनी बहिणीनो, तो जेजू म्हजी आनी तुजी पातकां बगसून ह्या संवसाराक आयिल्लो. एका स्त्रियेक प्रद्वारान सांपडले. त्या स्त्रियेक लोक पात्रायताना जेजू तिका बक्षीत आनी म्हणटा, तुजी पातकां बगसली आनी मुखार पाताक करिनाका. तोच जेजू मोगाच्या भावान आनी बहिणीनो, पुण्या रुपार आमच्या समकार आसा आनी आमकां हर एकल्याक तो जागयता. पाताक करिनाका, पातकाच्यो समय सुखय म्हूण तोच म्हाका आनी तुका जागवण दिता. ताची आमी स्तुती करुया, ताका अर्गां दिवया आनी गावया. ನನ್ನಯ ಜೀವಿತವೆಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವೆ ನೀನು. ನನ್ನಯ ಕುರಿತು ಹಿತವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುವೆ ದೇವಾ. ನನ್ನಯ ಜೀವಿತವೆಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವೆ ನೀನು. ನನ್ನಯ ಕುರಿತು ಹಿತವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುವೆ ದೇವಾ. ನಿನ್ನಯ ಕರದಿ ಹಿಡಿದು ನನ್ನ ನಡೆಸಿರುವೆ ದೇವಾ. ನಿನ್ನಯ ಕರದಿ ಹಿಡಿದು ನನ್ನ ನಡೆಸಿರುವೆ ದೇವಾ. ನನ್ನ ಸಹಾಯ ನನ್ನ ಬಂಡಿ ನೀನೇ యేసయ్య. ನನ್ನ ಸಹಾಯ ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀನೇ యేసయ్య. యేసయ్య యేసయ్య ನೀನೇ
ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ तुझे ती म्हाका एक योजना आसा मुताज सर्वेस मोर म्हाकाच्या भावन आनी भयणीनो जेणोवया प्रवाद्या मुखांत जेजू म्हाका आनी तुका उगडास आकारता तुझे विशांत म्हाका एक बरें योजना आसा तुझे विशांत हांव चिंतून आसा तुजो वेळ म्हजो वेळ न्ही म्हजो वेळ तुजो वेळ न्ही तुझे विशांत म्हाका एक योजना आसा तुवें देवाचो भुरगो जावंक आसा सगळें तुजें जिवीत म्हाका कळीत आसा वय मोगाच्या भावन आनी भयणीनो देवाचे उतार म्हणटा तुज्या आवयच्या गर्भांत रुपी जावचे पयलेंच हांव तुका वळखता तुज्या संवसाराक येवचे पयलेंच तुज्या नांवान हांवें तुका आपयला तोच जेजू आमचे सांगाता आसा सगळे म्हजे जिवीत जाणा आसलो जेजू म्हजे सांगाता आसा तो म्हाका पळयता म्हजे विशयान तो बरेंच चिंता देखून ताका आमी आजगार देवया ताची स्तुती करया आनी गावया ಕಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ದುಃಖಗಳಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಗಿರುವವನು ರೋಗದಲ್ಲಿ ಸಂಕಟದಲ್ಲಿ ಬಲವ ಕೊಡುವವನು ಕಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ದುಃಖಗಳಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಗಿರುವವನು ರೋಗದಲ್ಲಿ ಸಂಕಟದಲ್ಲಿ ಬಲವ ಕೊಡುವವನು ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ನೀಗಿಸುವವನು ನೀನೇ యేసయ్య ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ನೀಗಿಸುವವನು ನೀನೇ యేసయ్య ಸೋಲುಗಳಲ್ಲಿ ಜಯವನ್ನು ಕೊಡುವ ದೇವ ನೀನಯ್ಯ ಸೋಲುಗಳಲ್ಲಿ ಜಯವನ್ನು ಕೊಡುವ ದೇವ ನೀನಯ್ಯ యేసయ్య యేసయ్ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ యేసయ్య యేసయ్ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 हमरा कीर्तन 46 देव आमचो अस्रो आनी आमचें बळ कस्ता आकांताच्या वेळार आदार दिवंक सदांच तयार देखून भुंय कांपत जाल्यार दोंगर दर्याच्या गुंड्यांत पडटी जाल्यार हांव भियोवचो ना मोगाच्या भावान आनी भयणीनो देवाचें उतार म्हाका आनी तुका धैर्य आनी आसरो बळ आनी गटाय कश्टान वरांत सांपडल्या वेळार ताच्या उतार तोच म्हाका आदार दिता
देखूनच देवान सांगलें म्हज्या मुखांत हांव तुमचो देव आनी तुमी म्हजी परजा. हांव तुमचो देव आनी तुमी म्हजी परजा. म्हजे विने तुमकां दुसरो देव ना. देखून तुमी म्हाका मात्र आराधन करूंक जाय. म्हजी मात्र तुमी स्तुती करूंक जाय. कश्ट आकांतान पावचो देव म्हज्या आनी तुमच्या कश्टा वेळार निरासपणा वेळार आमकां सांगात दिता. परमेश्वराच्या झुजेच्या जिणेचेर एक दिश्ट घाली तर मोगाच्या भावान आनी भयणीनो जायते कश्ट ताका मेळ्ळे. नित्यांत मनीस तो बरो मनीस तो देवाक मान व्हरलो मनीस तो तरी ताका कश्ट आयले. तरी ताका समस्या आयले. ताच्याच भावा तावन ताका तिरस्कार मेळ्ळो. ताचेच भाव ताका द्वेश करतात. ताका पयस करतात. उपरांत ताका विकतात. मात्र न्ही हे चित्तान सयती पोतीफाराच्या भायर येता न्हू ताका जायते आनवारां राखण आसली. मोगाच्या भावार आनी भयणीनो पूण देवाचे उतार झुजते आसले. देखूनच देवाचे उतार म्हणटा देव आमचो अस्त्र आनी बोळो. कश्ट आकांता वेळार आमकां सांगात दिवंक सदांच तयार. देवाचे उतार आमकां आदार दिता. मात्र न्ही आमच्या सांगात रावता. झुजेच्या जिणयेंत तशेंच घडलें. जायती आनवारां आयलीं. जायते समस्या आयले. तरी झुजे देवाच्या उतराचेर पातयेन साणिना बदलाक देवाच्या उतराचेर पातयेन दवरता. देखून ताका जय जावंक साध्य जाता. मैजेचे जिणेंत एक फावटी पळया. मैजे देवाचेर आपणाचो विश्वास दवरता. देवूच म्हजो अस्त्र तोच म्हजें बोळ म्हणलें पातयेन ताचें तें आसली. मैजेक जायते समस्या आयले. तासोच लोक ताका विरोध लावलो. देवा विरोध ते उलोवंक लागले. मैजे विरोध ते उलोवंक लागले. पूण मोगाच्या भावार आनी भयणीनो हर एक फावटी मैजे देवाचो आदार सोदता. कश्ट आयिल्ल्या वेळार आनवार आयिल्ल्या वेळार देवाचो आदार तो सोदता. प्रत्येक जावन बासयल्ली ती परजा बासयल्ल्या गांवांक वेता आसतना दर्यो तांकां आड मेळटा. आनी ह्या वेळार मैजे देवाचेर विश्वास दवर मागता. कित्याक देव म्हजो अस्त्र आनी म्हजें बोळ म्हूण तो जावन आसलो. देखून देवा लागीं विनंती करता देवा आमकां हांगासर तुवें कितें आपोवन हाडलें. आतां मुखार दर्या आसा. आमी सक्कड दर्यान पडून नाच जाता. फाटल्यान फारोवाचो सैन्य आसा. खंडीत आमी आतां मरतले. कितें पडी आमकां वाट दाखय. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो ह्या वेळार देव म्हजो अस्त्र तो म्हजें बोळ तोच म्हज्या कश्टाकांता वेळार आदार म्हूण चिंतल्या मैजेक देव वाट दाखयता. सुक्या धरणी वयल्यान सोलोक तो तांकां फॉर्मायता. आनी तशेंच जाता. देव म्हणटा मैजेक तुजी बेतकाटी उबार आनी दर्याक मार आनी खंडीत तुका वाट मेळटली. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो देवाचेर आमी संपूर्ण भावार्थ आनी भरोस दवरल्या वेळार आमच्या जिणेंत जायत्यो वाटो आमकां उक्त्यो जातात. मैजेच्या जिणेंत तशेंच जालें. परतुरे पोटी मैजे परचेक हाडन रानांतल्यान येता आसतना ह्या त्या सुक्या गुड्यांतल्यान वता आसतना जेवण उणें जालें. पियोक तांकां कितेंच ना. देखून लोक परतून भोवमान मार लागलो. आनी ह्या वेळार देवाच्या मोगाच्या भावान आनी भयणीनो म्हजे परतून देवा लागीं विनंती करता. कित्याक तो सुद्दां अस्त्र जावन आसलो. तोच ताचें बोळ जावन आसलें. कश्ट आनवारा वेळार सांगात दिवचो देव ताच्या सांगात आसलो. देखून सर्गात तावन तो मान्ना दिता. कडपात तावन तो उदक दिता. आनी जें कितें उणेंपण आसा सक्कड देव भरती करता. कित्याक देव मैजे सांगात आसलो. देखून मोगाच्या भावान आनी भयणीनो जेजू म्हाका आनी तुका तेंच म्हणटा देव तुजो अस्त्र म्हूण माग. देव तुजो अस्त्र आनी तो तुजें बोळ म्हूण तूं चिंत. खंडीत तो तुका सांगात दितलो. जिरूची उतरां लुकाच्या 20 आनी 4 अध्यायांत 40व्या बोळींत आमी ताळणेक सांपडनाशें मागणें करूंक जाय म्हूण तो आमकां फरमायता. जायते फावटी ह्या संवसारी जिणी जियेत आसतना जायत्यो ताळणे आमकां येतात. पूण देवाचें उतार म्हाका आनी तुका जागयता ताळणेक सांपडनाशें मागणें करा. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो ताळणेक सांपडल्या वेळार मागणें करूंक जायना. ताळणेक सांपडल्या वेळार मागणें केल्यार देव आयकना. कित्याक आमची मोत आमच्या ताळण्यांत आसता. तोंडांत मात्र आमी मागणें म्हणटा. देखून जेजू आपल्या शिसांक सांगले बरी म्हाका आनी तुका सांगता ताळणेक सांपडनाशें मागणें करा. मागणें केल्ल्या वेळार देवाची बेसावां आमकां मेळटात. मागणें केले नासल्या वेळार देवाची बेसावां आमकां मेळची नात.
तिकडून मगाच्या भावन आनी पयलीनो आज जेजू म्हाका आनी तुमकां सांगता ताळणेक सांपडना अशें मागणें करा. मागणें म्हळ्यार बडबडचें न्ही, या धांवडावचें न्ही. एक फावटी एक स्त्री म्हाका म्हणाली, फादर हांव इतलें मागणें करता तरी म्हाका मेळना, मागलें मेळना. फादर हांव मस्त मागणें करता, कुटुंबां तेच मुग्दाना, मिसाक हांव सुकाना, नोवेनाक हांव येता, पूण म्हजें मागणें देव आयकना. मगाच्या भावान हाडी पयलीनो जायते फावटी आमच्या जिणेंत अशेंच घडलां जावं पुरो. हांव मागता पूण म्हाका मेळना, पूण आमच्या मदीं एक देव आसा, आमचो मोग कसो देव आसा. सगळें तुज्या काळजान, सगळें तुज्या मनान, सगळें तुज्या सक्तीन, सगळें तुज्या आत्म्यान तुवें मागिल्ल्या वेळार खंडीत तो तुज्या मागणें आयकता. केवळ तोंडाचें मागणें मात तो पळयना, बदलाक जे काळजाचें मागणें तो पळयता. देखून त्या जेजू लागीं आमी मागया आनी ताका आमी गावया. तुमच्या गिता बुकांत 59 पेज नंबर 59 सादीतर उबी रावन आमी म्हणया 59 पेज नंबर. पेटून देवा ताळे आमचे मेळून, हासून नाचून आनी धरून गायता उल्हासा. ताळयो पेटून देवा ताळे आमचे मेळून, हासून हसून आनी धरून गायता उल्हासान. ताळ्यो पेटून देवा ताळे आमचे मेळून, हासून नाचून आनी धरून गायता उल्हासा. ताळयो पेटून देवा ताळे आमचे मेळून, हासून हसून आनी धरून गायता उल्हासान. हालेलुया 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 हालेलुया. ताळयो पेटोवन समेची स्तुती केल्ल्या वेळार, संतोशान ताची गितां गायिल्ल्या वेळार, व्हडा संतोशान उल्हासान ताका गितां गायिल्ल्या वेळार देव आमकां बेसांवांनी भरता, ताची कृपा आमकां लाभयता, सदांच आमच्या सांगात तो रावता. ताळयो पेटोवन हें गीत आमी गावया. तुझे परसा आमी इस्रायेला बरे, तुका सट मोगाची. समजा म्हणया तुझी परसा आमी इस्रायेला बळी, तुका चड मोगाची. असत आमी तरी सौम्य तुझे संगी, पळवतानी वते. असत आमी तरी सौम्या तुझे संगी, पळवतानी वरती. व्हडा मोगान तुवें आमकां राखलाय सौम्या, विघ्ना अनवारांते. व्हडा मोगान तुवें आमकां राखलाय सौम्या, विघ्ना अनवारांती. तुझे महिमे गितां आमची कणसां म्हणा, सदांच गावून दी. ताळयो पेटून देवा ताळे आमचे मेळून, हासून हसून आनी धरून गायता उल्हासान. ताळयो पेटून देवा ताळे आमचे मेळून, नाचून हसून आनी धरून गायता उल्हासान. हालेलुया 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 हालेलुया.
पयस मोग केल्लो ती परत ताका मोगाची जाल्ली जायते पटी त्या वतान ती पयस केल्यारी देव तांकां सांडिना परतून आनी परतून पातकां केल्ल्या वेळारी देव तांकां राखता आनी सांबाळटा तोच देव मोगाच्या भावान आनी भयणीनो उण्या रुपार आमच्या मुखार आसा आमची पातकां बक्षिता आनी आमकांय तो शाबीतायेन आमची वाट पावयता भक्ती तुझी हुजीर पेटून हसरवते तुका मी मान करता भक्ती तुझे उजीर पेटून हसारवती तुका मी मान करता विस्मिवाती तुझी नियाळ दिसली राती स्तुती तुझी गायता विस्मिताती तुझी नियाळ दिसाळी राती स्तुती तुझी गायता मुगा तुझ्या पेटून वैभव तुझो वर्णो हसांची गावोती मोगण तुझ्या पेटून वैभव तुझो वर्णो कळसांची गावोती दैवी तुझो प्रकाश सर्किता संसाराचे सदस पागोमी ताळयो पेटून देवा ताळे आमचे मेळो हासून हसून आणि धोलो दायता वडुल्लासा ताळयो पेटून ताळयो पेटून देवा ताळे आमचे मेळो हासून हसून आणि धोलो दायता वडुल्लासा हालेलुया 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 मोगाच्या भावान आनी बिड्डा एकान बसात मागणे देव आनी आमचे मदलो संबंध पूण जायते फावटी तो संबंध जावन उरना मागणे आमचे आनी देव मदें आसा एक संबंध जावन उरना बदलाक आमची एक ड्युटी जायते फावटी आमी ड्युटी म्हूण चिंता सांजे सतेस एक फावटी मूग दिया एक फावटी मूग दिल्यार पुरो देवाचे उतरे तशेंच एक फावटी वाचल्यार पुरो एक समाधान पूण मोगाच्या भावन आनी भयणीनो आमचे मागणे तशें जावंक नजो देखून जेजू म्हणटा ताळणेक सांपडनाशें मागणें करा मागणें करता आसतना ताळणे येतात मागणें करता आसतना तेंते सवाय येतात पूण ती येनातले बरी पळोवंक जेजू आपल्या शिसांक घेवन गेस्सेमनी मळ्याक गेल्ल्या वेळार ही उतरां सांगता ताळणेक सांपडनाशें मागणें करा मोगाच्या भावन आनी भयणीनो शीस निदेन पिकल्ले म्हणटा देवाचें उतार अळसाय म्हणली एक ताळणी तांकां आयिल्ली देखूनच तांकां मागणें करूंक असाध्य जालें जेजू सांगता एक वर मागणें करूंक तांकां असाध्य जालें आज जेजू म्हाका आनी तुका हेंच जागयता कित्याक जेजू मुखल्या आपल्याचे कुर्साचे कश्ट नियाळन रक्ताचे थेंबे घामेतलो म्हणटा देवाच्या उतार लुकाच्या 26व्या अध्यायात आमी पळयलें तर थंयसर जेजू मागणें करूंक येता मोगाची त्या शिसांक मात्र घेवन तो येता आनी थंयसर रगत घामेता मागणें करता कित्याक कुर्साचे कश्ट कितें म्हूण ताका कळीत आसलें आनी ह्या कश्टाचें दूख ताका कळीत आसलें हे सगळें नियाळन जेजू घामेता आनी मागणें करता आनी आपल्या शिसा कडेन सांगता म्हजे पासत मागा म्हजें सांगता तुमी मागा पूण मोगाच्या भावान आनी पयलीं शीस ताळणेक सांपडलें जेजू सांगता मागणें करूंक तांकां असाध्य जालें
आणि ह्या वेळार जेजू ताका जागयता. ताळणेक सांपडनाशें मागणें करा. मगाच्या भावन आनी भयणीनो, आमच्या दिसपट्ट्या जिणेंत अशेंच घडटा. जायते फावटी आमी मागणें करता आसतना कशें आदावाणी येव तांकां एक ताळणी आयली देव बरें जावच्याक. सैतान ताच्या कारणांत तुमी तें फळ केल्यार देव बरें जातात, तुमचे दोळे उगडतात म्हणलें. देखून आदावकांनी एक ताळणी आयली. आमी देव बरी जावया आशा म्हळ्यार खोटी आशा म्हणली एक ताळणी आयली. देखून देवाच्या उतराक ती विरोध केली, देवाच्या उतराक ती मिरवून गेली. देखून तांकां शिक्षा मेळटा. म्हळ्यार देव तांकां ते येद्यान तोटता न्हू भायर घालता. केदाळ हांव देवाच्या उतराक विरोध वेता, केदाळ हांव ताळणेक सांपडटा, तो म्हणून देव म्हाका ताचे तावन पयस करता. कायन आनी आबिलाच्या जिणेंत तशेंच घडलें. मोसोरो म्हणलें एक ताळणी कायनाक आयिल्ल्या वरवीं कायन आबेलाक जिवेशी मारता. राग आनी मोसोरू आमचे ते आसल्या वेळार मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आमकांय ती ताळणी आयिल्ल्या वेळार देवा तावन आमी पयस वेता. आमकांय मागणें करूंक असाध्य म्हणून बगता. आज जेजू म्हाका आनी तुका तेंच म्हणटा. म्हाकाय ते कांय ना बरी मोसोर आसा गे, राग आसा गे, हांकार आसा गे. कित्याक आमकां कळीत आसा कायनान मिळले सक्कड काणयेक भेटयली म्हणटा देवाच्या उतार. पूण आबेलान तशें न्ही, शेळी बरी शेळी एका वस्ताची शेळी कितेंच आयपडातली शेळी ताणें देवाक काणीक जावन भेटयली. देखून देव आबेलाची काणीक स्विकार करता, कायनाची काणीक स्विकार करिना. आनी हाचे तावन कायन मोस्त्रान भरता. देव ताका मात्र मानलो, म्हाका मानवो ना म्हणल्या मोस्त्रान रागान तो आबेलाक जिवेश मारता. आमच्या दिसपट्ट्या जिणेंत अशेंच राग मोसोर आमकां ताळणेक सांपड करता आनी देवातान आमकां पयस करता. देखून जेजू आसा मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, आमचे खातीर तुमचे खातीर आयिल्लो पातका बोगसोक मात न्ही. जायते वस्तात हांव आमी आयकता 30 आनी 8 वस्तात हांव त्या तळ लागीं कसतलो तो व्यक्ती. जेजू ताका बक्षीत आनी म्हणटा आनी मुखार पातक करिनाका, आनी मुखार ताळणेक सांपडनाका. तोच जेजू आमचे सांगत आसा. त्या जेजू कडेन आमी मागया आनी आमी देवाचें उतर आयकोवंक आमकां आमी आयती करुया. पान संको 106 आमी समेस्त पवित्र ताची कृपा मागोवंक उबी रावया. ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿ. ಚಕ್ಕಡ್ ಸಂಗತ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ. ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿ. ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ. प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता.
11वो अध्याय पहिले तावन 8वें वाक्य. बेथानियंत लाजर नावाचो कोण एकलो पिडेन पडलो. मोरी आनी तिची बहीण मार्ता थंयची येतली. मोरी म्हळ्यार सोमियाच्या पांयांक सुगंध तेल माखून आपल्या केसांनी ताचे पाय पुसुल्ली ती. वायटान पडलो लाजर मारियेचो भाऊ. सोमिया तुजो मोगाचो इश्ट पिडेंत आसा म्हणून भयण्यांनी जेजूक सांगून धाडलें. ही खबर आयकताच जेजू म्हणालो, ही पिडा ताका मरण हाडच्याक न्ही, तिचे वरवीं देवाची महिमा उजवाडोवची आसा. देवाच्या पुताक तिचे वरवीं महिमा लाभोंक आसा. जेजूक मार्ताचो आनी त्या भयणी मोरयेचो आनी लाजराचो मोग आशिल्लो. तरी लाजर पिडेंत आसा म्हणली खबर मेळ्ळ्या उपरांतय जेजू आशिल्लो तेच सुवातेर आनीक 2 दीस रावलो. उपरांत ताणें आपल्या शिश्यां लागीं म्हळें, येया आमी जुदेयाक फाटीया. देवाचें उतार हें. वाकणी तुका क्रिस्ता. आमी नियाळ कसो विशय जावन आसा. लौकीक दिश्टीतावन खऱ्या दिश्टीक आमी त्या कुशीन गुव्या. लौकीक दिश्टीतावन खऱ्या आत्मीक दिश्टी कुशीन आमी गुव्या. आदल्या मागण्या जमते वेळार आमी नियाळ केल्लो जावन आसा आमी कुड्डिंगी म्हणून. आनी वास्तवीक तरान आदल्या नियाळ्या वेळार आमकां कळोवन आयिल्लें, आमकां दोळे आसा सोमा संवसारीक वास्तवीक तरान आमी कुड्डी जावन आसा. कित्याक आमकां मुखार कितें जाता म्हणलें आमकां कळीत जाता ना. पूण लौकीक दिश्ट आसून आमी कितें सोमा म्हूण आमी चिंताव, वास्तवीक तरान तें फटकेरें जावन येता आनी आमी चिंतले बरी खंयचें आसना. पूण आत्मीक दिश्टीन कितें मनीस पळयता तें खंडीत 100% सोमा आसता आनी वास्तविकता ती जावन आसता. थोडी उदाहरणां आमी पळयलीं मोगाचें न्हू. आयच्या दिसा मुंदोरसून आमी पळयताले हांव खंयच्या रुपार दिश्टीर पुरो आमी पळयत आनी कशें ही दिश्ट आपणावेत. आयच्या ह्या वचपान आमी पयले सुवातेर आमी पळयलें जाल्यार ह्या परिस्थितीर जेजूच्या स्थानार आमी आसल्या जाल्यार आमच्या मोगाची मनशां आमकां सांगून धाडल्या वेळार आळे हो मनीस पिडेन पडला, मोरोंक जावन आसा, तूं ये आनी हाच्या पासत एक माग म्हळ्यार आमी खंडीत जावन धांवून 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 वेता. पूण जेजू हांगासर पळया, ताका खरी दिश्ट आसली, लौकीक दिश्ट न्ही, खरी दिश्ट आसली. देखून तो म्हणटा, आमी तो शिसां कडेन तो सांगता कितें, ही पिडा ताका मरण हाडच्याक न्ही, तिचे वरवीं देवाची महिमा उजवाडोवची आसा म्हणून. आनी आमी ह्या संवसारीक दिश्टीन पळयतना निजायकी तो मरण पावला. पूण जेजू ताच्या खऱ्या दिश्टीर म्हणटा, ही पिडा ताका मरण हाडना, बगार देवा जेजूक महिमा थंयसर मेळा अशें करता. मोगाचें हें जावन आसा व्यत्यास लौकीक दोळे आनी आत्मीक दोळे. आमची दिश्ट आनी खरी दिश्ट ही जावन आसा व्यत्यास. आनी ह्या दिश्टीन पळयलो जेजू मागीर 2 दीस त्या जाग्यार रावता. उपरांत तो मेला म्हळ्यार उपरांत हांगासर तो भायर सरता. भौतीक दृश्टीर लाजर मेल्या उपरांत ह्या जाग्यांतल्यान तो भायर सरता. आनी थंयसर आमी पळयलें जाल्यार मोरी आनी मार्था म्हणटात, तो मोरोन इतले दीस जाले, आतां घाण पडल्या, कुसाड पडल्या, थंय वयचे नाका. आनी थंयसर हांवां तूं हें सगळें हें घटना आमी जाणाव. जेजू त्या मेल्ल्या लाजराक
भायर आहे म्हणटा आणि तो जिवंत तो भायर येता मोगाच्यान आणि ह्या वरवीं देवाक महिमा लाभता. तो मरोंक ना लौकीक सगळे लोकांच्या दोळ्या प्रकार तो मेलो तरी पूण खरी दिश आसो जेजू म्हणटा तो मोराना बघा देवाक महिमा मेळटा आणि तशेंच जालें. तर आमच्या दोळ्यांनी कित्याक मोगाचे न्हू मुस्तपोटी आमकां खरी दिश्ट नासतना आमी समस्याक पडटा. कित्या खातीर आमी फोंडांत पडटा. एलिशाच्या काळार आमी जाणाव रायांच्या दुसऱ्या पुस्तकान 6व्या अध्यायांत थंयसर आरामाच्या रायान एलिशाक धरच्या खातीर व्हडलें सैन धाडिल्लें आनी एलिशाचो काम आसो तें पळयता आनी भियेता आनी तो भियेवन तो सेवक उठोवन एलिशाक सांगता हाय म्हज्या धन्या आमी कितें करचें इतलो सैन आसा काडटा लागाड आमकां. लौकीक भौतीक दोळ्यांनी तो म्हणटा येद्दें व्हडलें सैन आसून आमकां काडटा आनी हांव आनी तूं मोगाचे न्हू खंडीत जावन ह्या वखदा भियेत आशिल्ले हांव. कित्याक हे जे व्हडलें सैन आमचे कडेन कोणी नात. आमी दोग एक जाणां आसूंक पुरो थंयसर एलिशा आसलो थंयसर जो कामास आसलो थंयसर कांय करूंक साध्य ना. पूण अत्मीक दिश्ट असो एलिशा म्हणटा कितें म्हणटा पळया. एलिशान जाप दिली भियेनाका ताचे सवे आशिल्ल्या प्रास चड आमचे सवे आसात. ह्या एलिशाक खरी दिश्ट आशिल्ली देखून तो पळयता सैन कितल्याचें आसा गे म्हणून. आनी पळयत पुस्तक म्हणटा परत उपरांत ताणें प्रार्थना केलें सर्वेस्परा ताणें पळोवच्या खातीर ताचे दोळे उक्ते कर आनी सर्वेस्परान सेवकाचे दोळे उक्ते केले आनी ताणें एलिशा भोंवतणीचो दोंगर उज्याच्या घोड्यांनी आनी रथांनी भरिल्लो देखलो. उज्याच्या घोड्यांनी आनी रथांनी भरिल्लो पयलें ताका सेवकाक दिसूंक ना मोगाचे न्हू. त्या वेळा एलिशान मागलें आनी खरी दिश्ट उक्ती करूंक थंयसर मागलें. त्या वेळा खरी दिश्ट उक्ती जाली त्या वेळा ताका दिसलें. आनी हांव तूं जाणाव ह्या गणितांत एलिशा कितेंच बादाक जावना. ते इतल्या व्हडल्या सैनाक सीधा रायाच्या घरा आपोवन व्हरता. राय थंयसर तांकां दोळे बंद जाले आनी राय थंयसर म्हणटा हांकां कितें गरजे दुस्मानाचें सैन आसा हांकां जिवीशी मारिनाका बगार तांकां जेवण दिवन धाड म्हणटा. मोगाचे न्हू उडास दवरया. लौकीक कितें दोळे म्हाका तुका सोमा आसा म्हणटा हांव. निजायकी ती खरी दिश्ट न्ही. हे लौकीक दोळे आणले जाल्यार कुर्डे जाल्यार खरी दिश्टेन पळोवंक जाता. सावलाक हांव तूं जाणाव 9व्या अध्यायान आमी पळयलें जाल्यार सावलाक आपोवण्याच्या वेळार ताका समेजेचो दिश्टीक पडटा आनी तो कुड्डो जाता. आनी पळयत पुस्तक कितें म्हणटा 9व्या अध्यायांत 8व्या वाक्यांत म्हणटा सावल धन्नी वेलो उठलो पूण ताणें दोळे उक्ते केल्ल्या वेळार कसलेंच ताका दिसना जालें. लौकीक दोळे ताका दिसना जाले. पूण पळयत पुस्तक थंयसर मुंदो असो म्हणटा तेदवा ताका ताणें हाताक दमास्का शाराक भितर व्हेलो. 3 दिसां पर्यंत ताका कांयच दिसना जालें आनी ताणें अनुदक आपडलें ना. दमास्कान अनानिया नांवाचो एक सीस आशिल्लो. सोमियान ताका दर्शनांत अनानिया म्हणून उलो केलो. हांगा आसा सोमिया जाप दिली ताणें. तेवळ सोमियान ताका म्हळें ऊट आनी नीट म्हणटा त्या बेदीक वच आनी जुदासाच्या घरा भितर सर आनी साऊल नांवाच्या तार्सकाराक विचार आनी तो आतां मागण्यार आसा. आनी ताणें एका दर्शनांत आपणाक दिश्टपटी मेळचे खातीर आपणाचेर अनानिया नांवाच्या एकल्यान भितर येवन हात दवरलो देखला. न्हू हे मस्त गरजेचें मोगाचें न्हू. साऊल जाल्ल्या त्या व्यक्तीक पावलाक ताका दिसनात भौतीक दोळे तरी पूण तो दर्शनान देखता अनानिया म्हणलो येवन म्हज्या माथ्यार एक हात दवरता आनी म्हाका ही लौकीक दिश्ट फाटी येता. तशें जाल्यार
तो अनानिया मुकल्या दिसांनी येता म्हज्या नांवा माथ्यार हात दवरता म्हाका दिश्ट येता हर एक ताणें देखला त्या देखून ती कितें खरी दिश्ट आनी लौकीक दिश्ट ताका मुस्तू व्यत्यास आसा. लौकीक दिश्ट कुड्डेपण आसल्यार आत्मीक दिश्ट जागृत जावन सारके रितीर ती करेक्ट करूंक शकता. आनी हांव तुजो नांव अनानिया गेलो मागलें आनी ताका दिश्ट आयली तर त्या खऱ्या दिश्टीन ताका करेक्ट करून सांगला सावलाक. लौकीक दिश्टीन तो कुड्डो त्या देखून उडास दवरया. ही खरी दिश्ट मोगाचें न्हू मस्त गरजेची आमच्या जिवनांत. ती मेळोवंक हांवें तुवें रात आनी दीस आमी हर एकल्यानी मागोवंक आसा. खरी दिश्ट खंयच्या पुरा रुपान मेळटा विविध रुपांनी मेळटा मोगाचें न्हू प्रमुख जावन 4 तरांनी मेळटा. स्वप्नां वा दर्शना मुखांतर आमी म्हणटा ड्रीम्स अँड विजन्स. दुसरें सृष्टिकर्ची काल्पनीक चिंतनाद्वारे मेळटा आमी म्हणटा क्रिएटिविटी अँड इमॅजिनेशन. तिसरें देवाच्या शब्दाचो गूढ अर्थ आमकां कळी जावचे म्हळ्यार अंतरदृश्टी मुखांतर मनशाक ती दैवीक खरी दिश्ट दिसता. चवथें प्रावांतपणाच्या उगडापणा मुखांतर म्हळ्यार आमी म्हणटा त्या ऑटोमॅट प्रावांतपणाचे उगडापण आमकां त्या संगते मुखांतर दिश्ट मेळटा. हाका एक उदाहरण एक हर एकाक एक दिता. स्वप्ना मुखांतर दर्शन वा दिश्ट मनशाक जोएल प्रवादी आपल्या 3ऱ्या अध्यायांत 1 आनी 2 वाक्यान अशें म्हणटा ह्या उपरांत सगळ्या मनशा कुळाचेर हांव म्हजो आत्मो घालतलो. तुमचे भूत आनी तुमचे धुवो प्रवाद करतली. तुमचे जाणटे स्वप्नयतले आनी तुमचे तरणाटे दर्शनां देखतले. त्या देखून ही खरी दिश्ट स्वप्ना मुखांतर मेळोवंक पुरो दर्शना मुखांतर मेळोवंक पुरो. आनी एक उदाहरण जावन जोबाच्या पुस्तकांत 33 अध्याय 14 आनी 15 वाक्य म्हणटा देव 1 वा 2 फावटी उलयता पूण मनीस ताका लक्ष दिना. मनशाचेर गाड न्हीद येताना आपल्या हांतुळणार ताणें जिम करतना एका स्वप्नांत रातच्या एका दर्शनांत तो उलयता. मोगाचें न्हू स्वप्नांत ह्या रातच्या दर्शनांनी ह्या दिसाच्या दर्शनांनी मनशा कडेन देव आपणाक आमकां दिश्टीक लावन कितें घडटा मुखार म्हणल्या विशयांत आमकां दिश्ट दिता. मोगाचें न्हू दुसरें हांवें सांगलें सृष्टिकर्ची काल्पनीक संगते मुखांतर थंयसर खंयसरी संगत्यो नात खंयसरी संगत्यो नात पूण तो काल्पनीक तरेन चिंता आनी तें जाता. उदाहरणाक उत्पत्ती ग्रंथांत 1 अध्याय आमी जाणाव थंयसर अंधकारांत पृथ्वी अंधकारांत बरयल्ली. काल्पनीक तरेन सर्वेस्वर देव उजवाड जावं म्हणटा उजवाड जाता. पृथ्वी जावन दी म्हणटा पृथ्वी जाता. आकाश जावन म्हणटा आकाश जाता. मन जाता जावं म्हणटा मन जाता. ताणें पळोवन केल्लें न्ही काल्पनीक रितीर ताणें सांगल्लें आनी काल्पनीक रितीर कितें सांगल्लें थंयसर घडयल्लें. देवाचें मात्र न्ही मनशाकी आसा काल्पनीक रितीर. निर्गमन पुस्तकांत आमी पळयता 35 अध्याय 33 वाक्यांत सांगता मोइशेन इस्रायेलांक म्हळें पळया सर्वेस्वरान जुदाच्या कुळयेच्या उरीच्या पुताक उराच्या नत्वाक बेजलेलाक नांवान आपयलां. सौर जिन्साचें काम करूंक ताणें ताका आपल्या आत्म्यान भरला आनी ताका निपुणाय बुद्दवंतकाय आनी जाणवाय दिल्या. नोमणे तयार करूंक आनी भांगाराचें रुप्याचें आनी तांब्याचें काम करूंक रत्नफतर कातरून बसोवंक रुखाड्याच्यो वस्तू कांतोवंक आनी सौर जिन्साचें काम करूंक. हांगासर त्या बेजलेलाक ताका एक दैवीक दिश्ट आशिल्ली अशंत करी जे म्हणून ताजे मुखार कांय नाशिल्लें पूण तो चिंतनांनी ताज्या दिश्टीन तो पळयता आनी त्या पळयल्ल्या प्रमाणे तो करता. निसाय कितें संगती नांत तो पळयता आनी त्या पळोवन आत्मीक दृश्टीन तो पळयता आनी त्या प्रमाणे करता. आमी उत्पत्ती ग्रंथाच्या 11व्या अध्यायात 6 वाक्यांत पळयलें जाल्यार बाबेलाच्या बुरुजा विशयांत लोक व्हडलो बुरूज बांदूंक चिंत आसतना
सर्वेस्वर देव म्हण थंयसर सकला देव न्हू सो ह्या वाक्यात म्हणटा तांच्या फुडल्या करण्याचो हो एक आरंभ मात्र आनी मुखार तांणी करूंक चिंतिल्लें कितेंच तांकां असाध्य जावचें ना चिंचे मात्र मोगाचें न्हू चिंचे मात्र ह्या चिंतनांत दिश्ट गुंता अशें जायचें अशें हेजें म्हणून न्हू आनी ती दिश्ट जावन आसा दैवीक दिश्ट जाल्यार खंडीत जावन तें जाता आसा खंडीत जावन तें जाता आसा तिसरें देवाच्या शब्दाच्या गुंडार्थ मुखांतर आमकां दिसता एमोसाच्या वाटेर मोगाचें न्हू ते शीस येत आसतना ते भियान येत आसतले तांकां ओ जिजू म्हणून गोतून नासले ह्या ताका वांजेलोसो अर्थ गोतून नासलो जिजून दैवीक दिश्ट तांचे उगडल्या वेळार उणो मोडटाना त्या जिजूची दिश्ट तांकां वळख कळ्ळी गुंडायचो अर्थ तांकां समजून काळीज तांचे संतोशान भरलें मोगाचें दैवीक दिश्ट देवाच्या उतराचो गुंडायचो अर्थ आमकां ती दिश्ट आमकां मेळ्ळी तर सांजूच्या 16व्या अध्यायान 13 वाक्यांत जिजू म्हणटा सताचो पवित्रत्व आयिल्ल्या वेळार तुमकां तो संपूर्ण सता करून पवयतलो तो आपणे संगती कांयच उलोवचो ना आपणे आयकलेंच तो उलयतलो ह्या शिवाय फुडें घडच्यो आसात त्यो सगळी तुमकां संगती तो कळयतलो मोगाचें न्हू हें जावन आसा देवाच्या उतराची महिमा गुणायची कळीत जाता अर्थ जाता तुमकां आनी तुमी दिश्टीन पळयतल्यात असोच जो अर्थ अशेंच मुखार घडटलें तुमी जाणा जातल्यात चवथें प्रावादपणाचें उगडापणा मुखांतर दिश्ट हाका एक उदाहरण आमोस ग्रंथाच्या 3ऱ्या अध्यायान 7वें वाक्य म्हणटा ना सर्वेस्वर आपल्या सेवका प्रावाद्यांक आपलो गूट उगडपो करिनासतना कांयच करिना हर एक तो प्रावाद्यांक सांगता प्रावादी पळयतात आनी मुखार त्यो संगती थंयसर घडटात हो प्रावादपणाच्या गुटा मुखांतर मेळटा हें ब्रॉड जावन सांगचें जाल्यार 4 संगती मुखांतर ही दिश्ट मेळटा आतां ही दिश्ट कशी मेळटा ही दिश्ट आमी हर एकल्यानी जोडूंक कितें करयात मस्तो संगती आसूंक बरो एक प्रमुख 4-5 संगती तुमच्या दोळ्यां तुमकां तुमच्या मुखार दवरता पयल्या सुवातेर ही दिश्ट आमकां मेळोवंक साध्य की म्हणलें सवाल दिश्ट आमकां मेळोवंक साध्य की म्हणलें सवाल आदले बोटी आदल्या मागण्या 2 मागण्या समज पयले आमी नियाळ करता आसतना आमी सांगलें आत्म्यान आनी सातान आराधन करीत म्हणटा आसतना हांव तो हर एकलो एक आत्मो म्हूण आमी नियाळ केलो आनी हो आत्मो म्हळ्यार कितें म्हणलें पयल्या सुवातेर हांवें तुवें जाणा जाय पयत पुस्तक म्हणटा म्हणण्याच्या पुस्तकांत 20व्या अध्यायान 27वें वाक्य म्हणटा मनशाचो आत्मो सर्वेस्पराचो देवो मनशाचो आत्मो म्हजो आनी तुजो आत्मो सर्वेस्पराचो देवो तो अंतस्करणाची तपासणी करता ह्या दोळ्यांक असाध्य पूण आमच्या आत्म्याक तो दिवो जावन आसा मोगाचो न्हू उजवाड जावन आसा हर एक आत्मो आनी ह्या आत्म्याक ह्या दिव्याक म्हज्या आनी तुज्या हर एका दिव्याक हर एक अंतस्करणांत तपासणी करचें कुठाची चिन्ना समेत कळीत जावचे सकत आसा त्या देखून जिजू म्हणटा सामा देवाच्या 5व्या अध्यायान 9वें वाक्य तुमी जावन आसा संवसाराचो उजवाड कित्याक तुजो आत्मो जावन आसा तो उजवाड तो जावन आसा तो दिवो तो दिवो म्हणटा आनी त्या देखून तो उजवाड ह्या संवसाराचो हर एकी संगती ह्या आत्म्याक दिसतात आत्म्याक हर एकी संगती दिसतात पूण आमकां आमच्या त्या आत्म्याच्या दिश्टीक दांपण पडलां त्या खातीर आमकां दिसनात त्या खातीर आमकां संगती दिसनात सामा देवाच्या 13व्या अध्यायान 15 वाक्य म्हणटा कारण हे परजेचें काळीज दाड्डें जालां तांचे कान जाल्यार दाट आनी दोळ्यांक पडलां दांपण ना तर तांच्या दोळ्यांक दिसतें आमच्या दोळ्यांक दांपण पडलां आत्म्याच्या दोळ्यांक दांपण पडलां त्या खातीर आमकां आत्मेक खरी दिश्ट ना आनी उगडापणाच्या पुस्तकांत 3ऱ्या अध्यायान 18व्या वाक्यांत म्हणटा समिजेचो
परत्यान तुका दिश्ट लाभायचें जाल्यार म्हजे लागचे मूल आम घेवन तुज्या दोळ्यांक सारय. तुजो ओतमेक उजवाडतो हर एक कळी जावं सोदमो पूण ताका तें धांपण पडलां तें उक्तें जायचें जाल्यार आपणा लागचें देवा लागचें मूल आम घे आनी तें तुज्या आत्म्याच्या दोळ्यांक सारय. आनी हे मुलाम ह्या वोकात कलबरा आसा. हे वोकात सरयत आसतना 5 संगती आमी मोगाच्यान उडास दवरूंक जाय. पयल्यान पयलें हांवें तुवें शांत रावूंक शिकाय जाय. जर तर आमी शांत ना, हांव सांगता मौन रावा म्हूण सांगना, शांत रावचें म्हळ्यार दुसरें, उलयनासतना मौन रावचें दुसरें. शांत म्हळ्यार हर एका संगतीन नाक रिकोवचें, काल पुरा संवसारान जाता ताका पुरा ताजें आयकोचें, वॉट्सअप फेसबुक TV ते हे पुरा हर एका आमचे आवाज 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 सगळे जिवीत तातूंय नाक रिकोवचें, हातूंय संगतीन सगळे आवाज आवाज आवाज. शांत तरी ना तर तुका दिश्ट मेळना. पयल्यान पयले शांत जावन मनीस आसा जाय. कीर्तन 46 वाक्य म्हणटा, शांत रावा, हांव देव म्हणून ओळखून घेया. राष्ट्रामध्ये सर्वश्रेष्ठ, पृथ्वीर सर्वश्रेष्ठ. खेळाडा हांगा पुरा जावच्या संवसाराच्या गणिता विशयांत टेन्शन करनासतना आमी शांत रावतांगी देव सर्वश्रेष्ठ, देव हर एक सांबाळटा, देवा कडेन हर एक जाता, हांवें कांय करूंक जायना, सगळें देवच पळयता. त्या दाळा तूं शांत रितीर आसाय गे, त्या दाळा दिश्टीक तुका दैवीक दिश्टीन पळोवंक तूं शकताय. आनी त्या देखून पयल्या रायांच्या 19 अध्यायान 11 वाक्यान आमी पळयलें जाल्यार थंयसर एलिया ताज्या आपल्या ती राणी धांवडावन व्हरता म्हणून धांवतालो तो. आनी त्या दाळा सर्वेस्परान एका दोंगरा कडेन वच म्हणून सांगलें. आनी थंयसर वता आसतना हांव वाचना, लांब आसा देखून वाचना, 19 अध्याय 11 वाक्य जावन तुमी घरा वाचीत 11 13 वाक्य. थंयसर रावल्ल्या कडेन बळिश्ट चडवारे आयले पूण सर्वेस्पर तातूंत नातुल्लो. ताज्या उपरांत भुंयकांप जाली, थंयसरी त्या व्हडलो आवाज जालो, थंयसरी सर्वेस्पर नातुल्लो. तिसरें व्हडलो उजो आयलो, थंयसर बारीक भिरांत घाली, तरी पूण तातूंत सर्वेस्पर नातुल्लो. चवथें एक हळू ल्हान आवाज आयलो आनी पळयत पुस्तक म्हणटा थंयसर सर्वेस्पर आसलो. केदाळा शांत रितीर आसाय गे, सर्वेस्पर तुका दिश्टीक पडटा. केदाळा शांत रितीर आसाय गे, तुका खरी दिश्टचो अनुभव करूंक अवकाश लाभता. दुसरें पयलें शांत रावसाय. दुसरें शांत रावल्यार मात्र पावना. हांव न्हिदोनूय शांत म्हणून सांगयत, पूण शांत मात्र न्ही, आमचो आत्मो जागृत आसा जाय. शांत आसा जाय तरी पूण आत्मो जागृत आसा जाय. हबूबक पुस्तकांत 2 अध्यायान 1 आनी 2 वाक्य म्हणटा, हांव म्हज्या फार्याच्या बुरुजाचेर उबो रावतलो, पागाराचेर हांव स्थान घेतलो, आनी तो म्हाका कितें सांगता आनी म्हज्या ग्राण्याक म्हाका कसली जाप दिता तें पळोवंक हांव रावतलो. तेन्ना सर्वेस्परान म्हाका जाप दिली आनी म्हळें, दर्शन बरोवन दवर आनी तें सोंपेपणी वाचूंक जावचे खातीर फाळयांचेर तें बरय. केदाळा दर्शन ताका दिसलें, तो बुरुजाचेर उबो रावलो, अत्रेकान ताका थंयसर राखून रावलो आनी थवळ थंयसर शांतपणी रावून अत्रेकान राखून रावल्या वेळार थंयसर ताका दर्शन लाभलें आनी बरें म्हळें दिसलें ताका. तिसरें मोगाचें न्हू, आमचें आत्मो नितळ आसूंक जाय, नितळ आसूंक जाय. त्या देखून सामात्याच्या 5व्या अध्यायांत
8वें वाक्य म्हणटा नितळ मनाची कितली बगी देव तांकां पळोवंक मेळटलो. देव ह्या देवाची सृश्टी देवाच्यो संगत्यो कळी जाय जाल्यार आमचो आत्मो नितळ आसा जाय. पयले स्वातेर आमी शांत आसा जाय, दुसरें जागृत आसा जाय, तिसरें आमचो आत्मो नितळ आसा जाय. आनी त्या खातीर हेब्रेव घरांक बरयल्ल्या 12व्या अध्यायान 14वें वाक्य म्हणटा सगळे लागीं समाधानान जियोंक आनी भाग्यवान जावंक सोदा. कितें जावंक सोदी जाय? नितळ मनाचे भाग्यवान जावंक सोदी जाय. थवळ मात्र सोम्याक तुमी पळोवंक शकतल्यात. तें देखून आमी जो कोणाक दैवीक दिश्ट आशा आसा तांणी 15 दिसांक हेपटिंगी हप्त्याक हेपटिंगी कुमसार जावचें बरें. हांवें मस्तू तो कोणाक गिफ्ट ऑफ विजन्स आसा तांचे कडेन उलयल्ल्या वेळार ती सांगतली म्हजे कडेन आमी हप्त्याक हेपटी 15 दिसांक हेपटी कुमसार आमी जाता. कित्याक आत्मो नितळ आसा जाय, थाळा क्लीन करणं आमकां दिसूंक शकता. आनी त्या देखून आमचो आत्मो नितळ आसूंक जाय. चवथें मोगाचें नांव मागणें गरज आसा. मागणें म्हळ्यार आमी खाली ओडल पाद्र्यापान बरें अर्थभरीत तरान सांगलें मागणें म्हळ्यार कितें. खाली तुमी भडा भडा मनशाक मागणें म्हणना. मागणें एफेक्टीव जायचें जाल्यार तें हास्कर सुस्काराचें मागणें जावन आसा जाय. थवळ तें मागणें देव वेगळी आयकोन जाप दिता. रोमाकारांक बरयल्ल्या 8व्या अध्यायांत 26वें वाक्य म्हणटा तशेंच तुमच्या अस्कतकायेंत आमकां आत्म्याचो आदार आसा. कित्याक कितें आनी कशें मागचें तें आमी नेणाव जाल्ल्यान उतरांनी उसारूंक जायना तें आत्मोसो आमचे खातीर आपल्या हास्कर सुस्कारांनी विनंती करता. हास्कर सुस्कारांनी ग्रोनिंग म्हणटा इंग्लिशांत आमी बाय ग्रोनिंग दे वर प्रेइंग. ग्रोनिंग करून मागल्या वेळार ताका जाप दिता. एक ल्हानशें उदाहरण दिता. हन्ना नांव ते सामुएलाची आवय हन्ना भुरगें नांव म्हणटा आसतना मागोन आसली देवळांत. आनी सामुएलाच्या पयल्या पुस्तकांत 12वें वाक्य म्हणटा ती सर्वेस्परा मुखार जायते वेळ प्रार्थना करीत आसतना एली तिच्या तोंड पळयतालो. हन्ना मौनपणी प्रार्थना करतली, तिचे ओंड हालतले पूण तुजो ताळो आयकनातलो. तिका पियेले तशें दिसतलें म्हळ्यार तशें आस्कार सुस्तान ती रडोन रडोन मागता थंयसर. आनी एली म्हणटा तूं कित्याक पियोन बसलें सकाळी फुडें येवन पियेलें कितें म्हणून. त्या वेळार ती म्हणटा हांव पियोना, हांव मागता देवा लागीं म्हज्या कळवळ्यांनी मागता. आनी एली तो मागण्याचो मनीस जाल्यार ताका कळ्ळें वय ही हास्कार सुस्कारार मागोन आसा. त्या देखून तो म्हणटा त्या हन्नाक तुवें मागल्या बरी जातलें. आनी पयलीं पुस्तक म्हणटा मोगाचें नांव हास्कार सुस्कारांनी मागलें. त्या भुरगिनांतल्या त्या स्त्रियेन मागलें, मागणें देवान आयकलें आनी सामुएल प्रवादी जल्मलो. निर्गमन पुस्तकाच्या 2ऱ्या अध्यायात 23-25 वाक्यान आमी पळयता. थंयसर इस्रायल लोक इजिप्त घरांत मस्त कश्ट जालो ओळवाळो. आनी त्या संदर्भार सर्वेस्पर म्हणटा लांब काळ सोंपल्या उपरांत इजिप्ताचो राय मेलो पूण इस्रायल लोक आनीकय गुलामपणांत वळवळटलो. तांणी आदारा खातीर बोब मारली आनी ती बोब देवा सरशेन पावली. देवान ती आयकली आनी आपणे अब्राहमा कडेन इसा कडेन जाकोबा कडेन सोल्लो आपल्या उगडासा हाडलो. देवान इस्रायल तेजेर आपली नदर घाली आनी तेजी स्थिती तांकां कळीत जावन थंयसर मोइजेक तो धरता मोगाचें नांव. आदारा खातीर बोब हे मागणें सर्वेस्पराक आयकोचें नासलें मागणें मोगाचें नांव. त्या देखून दैवीक दिश्ट जाय जाल्यार शांत रावन मागा जाय, जागृत रावन मागा जाय. आमचो आत्मो नितळ जावन आत्मो नितळ जावन पदकावेने रावन मागोंक जाय. मागणें हास्कार सुस्कार करूंक जाय आनी 5वें भावार्थान मागोंक जाय. ही केदाळां 5 संगती आमचे थंय केदाळां ओब जातात. त्या मनशाक दैवीक दिश्ट खरी दिश्ट लाभता. एक्झॅक्टली कितें जाता कळटा. साहित्य मदें लोकांक असली दैवीक दिश्ट आसा. त्या देखून ते कावन्सिलींग करूंक पुरो ह्या तांकां मुखार आमकां जावच्या समस्या विशयंत ह्या कित्या तर समस्या जाला म्हणल्या विशयंत विवरण सांगचे थोडे व्यक्ती आमच्या मदें आसात मोगाचें न्हू. आखेर करच्या पयलें कीर्तन 119
18वें वाक्य उल्लेखन म्हणता, उघड म्हजे दोळे आणि तुझ्या धर्मशास्त्राची विस्मिता हांव देखतलो. हे जायचंय मागणें आमचें. सर्वेस्परा, उघड म्हजे दोळे आणि हांव तुजी विस्मिता देखतलो. उघड म्हजे दोळे, मुखार कितें घडटा म्हाका तें कळी जातलें. हांव त्या फोंडांनी झाडांनी फोंडांतल्या बरी म्हाका उघड म्हजे दोळे सोमिया, आनी त्या झाडांत पडोवन वळनातल्या बरी म्हजो कुटुंब, म्हजे समुदाय समाज त्या झाडांनी पडोवन वळनातल्या बरी. सर्वेस्परा, म्हाका तूं धर्म दी आनी ही खरी दिश्ट म्हाका तूं दी सोम्या. खुबडेपणांत हांव न्हू दिश्टी भशेन म्हाका वर्सोम्या म्हणून आमी काळजांत हांव ह्या घडये सर्वेस्पर लागीं मागया. आमेन. सर्गींच्या बापा, आमकां आमी समर्पण करता. आमकां आत्मीक दिश्ट दिवन आशिर्वाद सी बापा. तुजें दैवीक हजरपण देखूंक जाय आसची आत्मीक दिश्ट आमा सोमेस्तांक दिवन तुज्या कुशे प्रमाणे जियोंक आमकां आदार लाभय म्हण मागता. समर्पण करता सोम्या. हो सगळो संवसार तुज्या हातीन. नानांत्या घडे नानांते समस्या आसात सोम्या. सबार कडेन झुजां वरवीं लोक कश्टाता. तुजी दयाळायेची दिश्ट तांचेर घाल सोम्या. झुजाची मोडां नितलावन शांत समाधान राज करच्या पासत तुजो आशिर्वाद लाभय सोम्या. जावचे सर्व अनाहुता तुज्या दैवीक काकुळती वरवीं निवरावन संवसारार समाधान स्थापन जावंक तुज्या पवित्र आत्म्याक धाड सोम्या. आनी हर एकल्याची काळजां मनां परिवर्तन करन थंयसर तुजें दैवीक हजरपण आसा कर आनी हर एका लोकाक भद्रती लाभय म्हण मागता. हालेलुया 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 समर्पण करता सोम्या. कुटुंबाच्या सांद्यांक होगडावन काण घेवन दुकान आशिल्ल्या हर एका कुटुंबाक तुज्या हाती समर्पण करता सोम्या. सोम्या जेजू, तुजी बुजवण तांकां लाभय, तुजें समाधान तांकां लाभय. तूं धैर्याचो आत्मो जावन तांच्या कुटुंबांत तुजें हजरपण आसा कर. आनी जो कोण झुजा वेळार आपल्या कुटुंबाच्या व्यक्तीक होगडावन काड घेवन दुखी बरीत कंदी बरीत जिवन जियोवन आसात सोम्या, तुज्या आशिर्वादाचो हात तांचेर दवरन तांकां दैवीक बुजवण लाभय म्हण मागता हांव. हालेलुया 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 रे रे रा 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 शेरे रे रा 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 हालेलुया 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 अरे रे 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 रा 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 शेरे रा 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 बाबा हालेलुया 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 हालेलुया. ಮಹಿಮೆಯ ಅರಸರೇ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ, ಪರಲೋಕ ರಾಜರೇ ನಿನ್ನ ನಿತ್ಯವೂ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಮಹಿಮೆಯ ಅರಸರೇ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ, ಪರಲೋಕ ರಾಜರೇ ನಿನ್ನ ನಿತ್ಯವೂ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಯೇಸುವೇ ನಿಮ್ಮ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು, ರಾಜರೇ ನಿನ್ನ ಆರಾಧಿಸುವೆನು. ಯೇಸುವೇ ನಿಮ್ಮ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು, ರಾಜರೇ ನಿನ್ನ ಆರಾಧಿಸುವೆನು. ಮಹಿಮೆಯ ಅರಸರೇ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ, ಪರಲೋಕ ರಾಜರೇ ನಿನ್ನ ನಿತ್ಯವೂ ಆರಾಧಿಸುವೆ.
मोगळा सोम्या परीक्षेक तयारी करच्या सर्व भुरग्यांक तुझ्या हाती समर्पण करता हांव सोम्या. सोम्या जेजू तुझी जाणवाई आनी बुदवंतकाय दिवन तांकां आशिर्वाद दी. तांचे शिकप तांणी बऱ्या तरेन शिकोवन मुखल्या जिविताच्या मुखल्या मेटांनी तांणी चमकत आसतना सोम्या तांकां सारकी वाट तूं दाखय. तांचो फुडार आशिर्वादीत कर आनी जिवितांत शिकपा मुखांत्र तांणी बरी कामां करूंक जाय जाल्ली कृपा तांकां दिवन आशिर्वाद दी म्हण मागता हांव. हालेलुया 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 ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯನೇ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಸರ್ವವನ್ನು ಆಳುವವನೇ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ನನ್ನಯ ರಕ್ಷಕನೇ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ನನ್ನಯ ಜೊತೆಗಾರನೇ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಮಹಿಮೆಯ ಅರಸನೇ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಪರಲೋಕ ರಾಜರೇ ನಿನ್ನ ನಿತ್ಯವೂ ಆರಾಧಿಸುವೆ. मोगळो सोम्या या शालम प्रेयर मिनिस्ट्री खातीर सेवा दिवंक येवच्या हर एका याजकाक तूं आशिर्वाद दी सोम्या. तांचो मिसां वावर सुफळ कर. तांणी हाती घेवची सर्व कामां तूं आशिर्वादीत कर. हर एका घडये तुझ्या पवित्र आत्म्याचे मार्गदर्शन तांकां लाभय. लोकांची सेवा तांणी करता आसतना तुझ्या राजा खातीर तांणी वावर करता आसतना सोम्या तुझ्या पवित्र आत्म्याचे बळ तुझ्या पवित्र आत्म्याचे मार्गदर्शन तुझी जाणवाई आनी तुझे रक्षण दिवन हर एका घडये तांचो हात तर तांकां फुडें चलय आनी तांच्या सेवेंत तांणी तृप्ती पावोवंक तुझे आशिर्वाद तांकां लाभय म्हण मागता हांव. हालेलुया 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 हालेलुया. ಉನ್ನತ ದೇವಾ ನೀನೇ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಪರಿಶುದ್ಧ ದೇವರು ನೀನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಪಾಪದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿರುವೆ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಪರಿಶುದ್ಧ ಮಾಡಿರುವೆ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಮಹಿಮೆಯ ಅರಸರೇ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಪರಲೋಕ ರಾಜರೇ ನಿನ್ನ ನಿತ್ಯವೂ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಮಹಿಮೆಯ ಅರಸರೇ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಪರಲೋಕ ರಾಜರೇ ನಿನ್ನ ನಿತ್ಯವೂ ಆರಾಧಿಸುವೆ. मोगळा सोम्या हर एका पिडेस्ताक समर्पण करता हांव सोम्या. आस्पत्र्यांनी चिकित्सा घेवच्या पिडा कोण जायना तसल्या पिडेन कश्टोवच्या हर एकल्याक सेवा करच्या हर एका व्यक्तीक हर एका डॉक्टरांक आनी नर्सांक सोम्या तुझी जाणवाई दिवन आशिर्वाद दी. तांणी करची सेवा सोम्या तूं मानून घेवन तांणी दिवच्या वखदांक सारके हर एका पिडेस्तान स्पंदन जावन तांची पिडा कोण जायशे हर एका डॉक्टराक तुझी जाणवाई दिवन आशिर्वाद दी म्हण मागता हांव. हालेलुया 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 हालेलुया. ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿಮೋಚಕನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ನನ್ನ ಬಾಳಿನ ಜಯವು ನೀನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ನನ್ನ ಬಾಳಿನ ಬಲವು ನೀನೇ ನಿನ್ನ
ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಮಹಿಮೆಯ ಅರಸನೇ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಪರಲೋಕ ರಾಜನೇ ನಿನ್ನ ನಿತ್ಯವೂ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಮಹಿಮೆಯ ಅರಸನೇ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಪರಲೋಕ ರಾಜನೇ ನಿನ್ನ ನಿತ್ಯವೂ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಅಲೆಲುಯ 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 We praise you, thank you, Jesus. We love you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. ಆತ್ಮದಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಪರಲೋಕ ರಾಜನೇ ನಿನ್ನ ನಿತ್ಯ ಆರಾಧಿಸುವೆ. तुम्ही कळवळचे नाही देवाचेर विश्वास दवरा म्हजेरय विश्वास दवरा म्हणून समी उण्या रुपार ह्या वेदी मुखार आसा. सर आमची मागणी ताणें आयकल्यात, सर आमचे विनवण्यो आमी ताच्या मुखार दवरल्यात, खंडीत आयकल्यात. कित्याक कोणाक निराशी कसो देव न्ही तो, कोणाक बेजाराय कसो दिवचो देव न्ही तो. सगळ्यांक मोगानपणेचो देव आमचे थंय आसा, आमचे लागीं आसा. आमचे कडेन उलोवचो देव आमचे संगी आसा. आमचे दूख पळयवचो, आमचे बेजाराय पळयवचो देव आमचे सांगात आसा. खंडीत मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, जेजू सर आमची मागणी आयकल्यात, सर आमचे विनवणी आयकल्यात. संवसाराभर आमी मागले, सर्व ह्या जागा पासून आमी मागले, आस्पत्रेंत वावरच्या डाक्टरा पासून आमी मागले, सुवार्ता परगटणार पासून आमी मागया, देवाची स्तुती करच्या हर एका व्यक्ती पासून मागया. देव तांकां राखूं दे, सांबाळूं दे. हर एका दिसा तो तांच्या सांगात आपयन करूं दे. हर एका तांच्या गरजान तो पावोन दे म्हणून आमी मागया. हालेलुया 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 स्तोत्र हालेलुया 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 हालेलुया. आमची मागणी आयकल्या समी आतां न्हू आशीर्वाद घेवंक आमकां समी तयार करूया. इथ्य बोढा सक्रामेता सस्तांगामान करूया पूर्वीरा त्या रूपाबोतला नव्यो रीती आधार्या सर्वोन्मेच्या अस्कत्विष्या बाबटाचे बोधिव्या जसे बापा तसे पुता उल्हासाने स्तुती जाव पदवी महिमा सस्ता सस्ता एका स्थळ हसिता तुका दोगांच्या स्पिरिता सावासमी नावता. आमेन. प्रार्थुया. ये देवाबीचे सक्रामेंता काल तुझ्या कष्ट सौगुणास तुवें आमकां सोडलाय. तुजे सोडवणे सफळ सदांच आमचे थंय आमी भोगी सरको. तुजे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेताय आनी राज करताय ससनाच्या ससना. आमेन.